स्वादी सक्रमेंटान भक्ती मनान घालत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका नामान आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंटान भक्ती मनान घालत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका नामान जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेतां आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंटान भक्ती मनान घालत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका नामान काळोख धांवधांवचो समाधानेचो प्रकाश मागोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवधांवचो समाधानेचो प्रकाश मागोवचो तुका मेळोवंक आशेतां अद्भीक जगत लालेतां तुका मेळोवंक आशेतां अद्भीक जगत लालेतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेतां आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंटान भक्ती मनान घालत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका नामान सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिवितार जरी आमकां पावोवचो बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिवितार जरी आमकां पावोवचो तुजे जिवीत आशेतां आत्मीक काळांत लालेतां तुझे जिवीत आशेतां आत्मीक काळांत लालेतां हर एक दिसा तुजे सगळी सोलोवंक आशेतां आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंटान भक्ती मनान घालत्या काळजान करता तुका नामान
जगताव तुका नामा हालेलुया 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 Tergantung tuka sumia Jesu, Paglap tuka sumia Jesu, Vandan tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu, Naman tuka sumia Jesu, Pranam tuka sumia Jesu, Man tuka sumia Jesu, Namaskar tuka sumia Jesu, Pranipat tuka sumia Jesu, Mahima tuka sumia Jesu, Suti tuka sumia Jesu, Jai Jai tuka sumia Jesu, Hosanna tuka sumia Jesu, Wakani tuka sumia Jesu, Gaitão tuka sumia Jesu, Tarsitão tuka sumia Jesu, Ornitão tuka sumia Jesu, Dinvastão tuka sumia Jesu, Navartão tuka sumia Jesu, Vanditão tuka sumia Jesu, Gazetão tuka sumia Jesu, Vakantão tuka sumia Jesu, Ulastão tuka sumia Jesu, Pogolsitão tuka sumia Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. सरपदीदारणी मगळा जेजू तू हांगासर या दोव्या उंड्याच्या रुपाकाल आमचे थंय प्रत्यक्ष जावन आसाय आनी तुका आमी वंदूंक आयल्या तुका आमी नमस्कार करूंक आयल्या तुका आमी सरपडोवंक हांगासर आयल्या कित्याक तुवें आमच्या जिवितांत फाटल्या दिसांनी सर तें तुवें बरेंपण आमकां दिलाय आमचें मागणें तुवें आयकलाय आनी आमी तुजे कडेन केवल मागणें न्हय बागार आमी तुजे लागीं बोबो मारल्यो खंडीत जावणी तुका आयकल्यात आनी त्या खातीर गेल्या त्या हप्त्यांत आमकां दिल्ली बरी भलायकी आमकां चड पिडेन तावन अवघडान तावन ह्या कसल्याय कश्टां तावन तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्याक आनी बरें पयन लाभयल्ल्याक हर एकाकी आमी तुका ऋणी जावन आसा आनी तुका आमी वंदिता आनी तुका नमस्कार आमी करता येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया जेजू येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया जेजू मगळ भावन आनी भयणीनो ह्या आराधना वेळार आमी पयल्यान पयलें पवित्र आत्म्याची ससाई मागया पवित्र आत्म्याच्या येवकारा द्वारी आमच्या जिवितांत आमी चड वो एक अर्द घंटो जेजू सांगाता रावोंक आमच्या मतींत आशिल्ल्यो आमच्या काळजांत आशिल्ल्यो सर राटावळी आमी पयस दवरया आनी आमचें गिन्यान आनी आमची मोत ह्या सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू थंय आसूं दी त्या खातीर पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये
आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. तुझी उपेदनी आवादी कर आमची तू सर्जिनी. आवादी कर जीवने पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. कामी माया मोगा लालीन मागताव लाभय तुझी कृपा. लाभय तुका लाभय तुझी कृपा. लाभय तुझी कृपा. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. तुमची जबाब जावन आसा देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमकां नव्यान अभिषेक करूंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. सतन आनी आत्म्यान मागोवंक प्रेरीत करूंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. सरत्मीक फळांनी आनी देण्यांनी नेटोवंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. जेजूचो मोग करूंक आमचे थंय आशो सर अडकळी काडून उडोवंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. मागणें करूंक आनी देवाचें उतर वासूंक सुटसुडीत आनी उर्बेवंत करूंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आमचो बाबार्थ थीर करूंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. धैर्यान भरूंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. जानवाय दिवंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. पेल्याचो मोग आमच्या काळजांनी वतूंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आमकां दुखयल्ल्या बक्षुंची कृपा दिवंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. पेल्या थंय जेजूचें सारकें देखूंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. सर अवगुणांचेर पातकांच्या समायाचेर जैत व्हरूंक कृपा देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. सदांच जेजूक विश्वासी आनी विधेय जावंक जियोंक कृपा दिवंक देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. मागया आमी पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा आनी पवित्र आत्म्या द्वारे आमचें जिवीत आत्म्याच्या आत्म्या तुका आमी अर्गां दिताव. तुका आमी उगळसिताव. तुका आमी लालयताव. तुका आमी आशयताव. तुका आमी शरणगत जाताव. आमकां शिकय जानवाय दी कृपा दी. सर आमच्या सलवनेंत बुजवण दी. आमकां जैत दी. सर आमच्या अस्कतकायेंत बोळ दी. आमच्या पडण्यांनी आमकां उठय. हर एकी आमचें पडणें आनी हर एक आमची सलवनी जेजूच्या पांयां तळां आमी सरपडच्याक केल्लें देवाचें येवजन म्हणून आमी समजसें कर. अर्गां तुका सोमिया. अर्गां तुका धनिया. अर्गां तुका अर्गां तुका आतां सस्ना. तुवें म्हाका रुसलोय तुजो मोग करच्या. तुवें म्हाका विसलोय सुजी साकरी करच्या. तुवें म्हाका विसलोय
आसान सुखा पावच्या तरी हांव पावनय सोम्या गांव पावनय अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आणि ससना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू आमकां सदांच राखण व्हरता आनी हें ताच्या राखणेचें काम आमच्या जिवितांत, आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत आमी भोगतां जाल्यार साबार पोटी आमकां उडास उरना. त्या देखून जेजू आमकां कशें राखून व्हरता. किर्तन 91. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आस्त्र्यांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सवळेंत तो वस्ती करता. तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विस्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या फासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या फाकांनी तो तुका धमतलो, ताच्या फाकट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी काबाचें ताचें विस्वासपण. रातच्या आकांतांची दिसा वेळार उपजतल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपरांचे नाश करतल्या खरगाक तूं भियेवचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशेन कसलेंच वायट पावचें ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसलीच मोजरी फावो जाता म्हणून देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारेची पिडा तुज्या थंबा सरशीन पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. शिवांचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तारून शिवांक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकातांत हांव ताचे लागीं आसां. ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. लांब आवक दिवन ताका धदोशी करतां. म्हजें तारान पळोवंक ताका फावो करतां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, असलें आमकां एक प्रोत्साहाचीं उतरां जेजू आमकां दिता. आमी खंयसर वेतां, जर तर आमी उज्यांत आसां जाल्यार आमचे पांय उलपणांत, उदकांत आमी चलतां जाल्यार आमचे पांय भिजनांत. आनी तशेंच आमकां पावसांत येता आसतना जाल्यार आमी भिजचे ना. असलीं प्रोत्साहाचीं उतरां आमकां आमच्या जिवितांत जेजू तावन दिवंक तो साध्य जाला. आनी कसलें आमचें भाग जावन आसा, कित्याक जेजू जावन आसा बरो आनी आमचें काळीज ताका आमी दिवंक पावो. मोच्या देवा तूं सर भरो रसनार कोरो धनी कोरो सगळ्यान मोयता मोगू तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगाक देवा
जो तुवेलाय म्हाका रचलाय म्हाका पोसलोय हरीक म्हजो अपराध सोंसलोय येम कोडलो येदोळ राखलोय मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता तुज्या रक्तान तुज्या मांसान म्हाका पुसलाय व्हडका मोगान म्हजे खातीर खुर्सार मेलोय स्वर्गाक दायजी म्हाका केलोय मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता सोमेस मुनीस देवा भुरगीं तुज्या सारक्या सुरपायीचीं म्हजे पयलीं सर्वांक देखता राग मोसोर हागें सोडटा मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता मोगाळ भावन आनी भयणीनो थोडो वेळ आमी मौनपणी रावून आमची सर खासगी प्रार्थना ह्या सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू मरिफात देवाच्या पांयातळी आमी आर्पिया आमची हांगासर सबार विशयाक घेवन आमी हांगासर आयिल्ल्या आनी आमची मागणी आसात आमच्या कुटुंबा खातीर जावंक पुरो आमच्या भुरग्यां बाळा जावंक पुरो प्रायवंतांक जावंक पुरो हांतुळणार आशिल्ल्यांक जावंक पुरो घर नातल्ल्यांक ह्या दुबळीकायेंत आशिल्ल्यांक शिकपाक मन आसा शिकोवंक कुमक करूंक कोण्णी नातल्ल्यां खातीर ह्या सर इराद्या खातीर आमी जेजू लागीं मागया आनी तोच देव आमकां तें दिता म्हणलो तो बरवसो आमचेर आसूं दी. आमी सर सोम्याची भुरगीं जावन आसां
आनी आमकां ताणें रचलां तो आमकां पोसता कशें सुकण्यांक ह्या रानांत आशिल्ल्या सुकण्यांक तस्सो देव पोसता तांकां थानेक उदक दिता तांच्या पोटाक तो खाण दिता तांकां मनीस कोण्णी दिना आमच्या घरांनी आशिल्ल्या मनजातीक आमी पोसता तांकां खाण घालता तांकां तानेक पियोंक दिता आमी पूण सुकण्यांक आनी हेर मनजातीक रानांत आशिल्ल्या मनजातींक व्हडल्यो जावंक पुरो धाकट्यो जावंक पुरो हर एकल्याकी तस्सो देव पोसता तसो मोग आपारेमीत हें सर कित्याक तो पोसता ताचेंच जावन आसा हें ताणें केल्लें जावन आसा आनी हर एकी कितें ताणें केलां तो खंडीत जावन तो मोगान पळयता जर तर आमी कितें काम केलां हें आमच्या घरांनी हें घर बांदलां जाल्यार आमच्या घरा मुखार आमी फुलांचीं झाडां दवरल्यान जाल्यार ती आमचें म्हणलो तो मनोभाव आमकां आसा आनी ताचें पालन पोशण आमी करता ताका सारकें उदक घालता हीट घालता आनी वर्साक या 2 वर्सां हेपटी ते ताची माती बदलिता आमी कित्याक आमचें तें काम आमी केल्लें आमी ताका घाम पिळ्ळा घाम देंवयला त्या देखून तशेंच ताच्या की वर्त्या मापान देवान ही सर प्रकृती केल्ली ताणें रचल्ली आनी त्या देखून तो खंय सोडीत गे पाड जावंक सोडीत गे हाळ जावंक सोडीत गे खंडीत जावन ना पगार तो मोगान पळयता मोगान पोसता कोण ताचे तावन फाटीं परता या कोण ताचे तावन पयस वेता तांकां तो लागीं आपयता प्रत्येक जावन सर मनशा कुळाक तो आपयता आनी त्या देखून आमी मागोंक जाय जे ह्या आधुनीक काळार ह्या दिसांनी खंयसर आमकां कश्ट दोगदोनी ह्या देवाचें उतर परगड करूंक कश्ट जातात गे अडकळी आसात गे हाका सर ह्यो अडकळी काडन वेगीच आमकां सर्वांक स्वतंत्र मेळोंक त्याच प्रकार आतां SIR करून कितल्याशा कोरोडांचो वोट तांणी घालनाटले बरी थंयसर 2 तांणी बागा करून एका बागांत सर मनशांची नांवां आसात पूण ताप्पू आसा म्हणून कोणाक वोट घालची लिस्ट आसा त्या लिस्टींत तांणी घालूंक तयार नात असल्यांचें मोण असल्यांचें काळीज तें पात्राचें काळीज तें शिरापाचें काळीज तें मोस्त्राचें काळीज तें हांकाराचें काळीज तें गर्वाचें काळीज हें सर तस्सो जेजू तें खाण उडोवन तांकां मासा रक्ताचें काळीज दिवन हर एकल्याक कितें तें रायट आसा हर एकल्याक कितें तो कायदो आसा हर एकल्याक कितें तें हक्क आसा तें तांचे हक्क तांणी तें दिवंक तोच जेजून तांच्या मोतींत घालूंक आसा आमचें मागणें हें जाय जें त्या देखून देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत आमी सेवता या आमी तो अणभव आमी करता आनी तसो मोग आमी हेरांक दिवंक आनी हर एका मनशान आनी सर मनशा कुळान तसो देवाचो मोग अणभव केल्लो हेरांक वांटूंक तांणी तें प्रयत्न करूंक आसा मात्र न्हय तांचो दिवचो तो कायदो जावन आसा हक्क जावन आसा सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णोंक नजो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासगुण सोम्या तो मोग तुजो सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णोंक नजो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासगुण सोम्या तो मोग तुजो संतोष पावत म्या म्हज्या चिंतून मोग सोम्या सो तुज्या संतोष पावत म्या म्हज्या चिंतून मोग सोम्या सो तुज्या सोम्या सो मोग तो भांगरा प्रासवोर तो
ससनाक बळसो तसलो सोम्या सोमोतो भांगरा प्रास्वोरतो ससनाक बळसो तसलो सोम्या तोमो तुझो आमच्यान वर्णोंक नजो पर्वता प्रास स्वर्गोरा प्रास गुण सोम्यात तुझो सर्पदधारणे मगाळा जेजू आमी आतां वो थोडो वेळ तुज्या संगता राबोवन आमची मागणी तशेंच तुजी स्तुती गायन आमी केलें आनी तुवें दिल्ल्या सर मोगाक तुका आमी अर्गां दिलीं आनी आतां तुज्या बेसांवाक आमी राखून आसांव तुजें व्हडलें बेसांवा मरिफात आमच्या जिवितांत सर अडकळीत जावन आमकां सुटका मेळोवन दी सर आमचें जिवीत बरें जावं दी आनी आमकां सदांच संतोशपरीत जियोंक आनी गूंड भावडतान जियोंक तुज्या आशिर्वादाचें देणें आमकां फावो कर प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. पासून माग बापा सच्चा आम्ही देखील तुझ्या आशीषीचे ते दुर्बळ वाटे विजयपणासो परसलोय फ्रांसिस कास्पेरितान जीव सदा
सोकुरो जोडलो भाग्यवान पाद्री पियो बाबा प्रकाश परित क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बाबा सज्जाक आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची ओळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालो भाग्यवान पाद्री पियो बाबा प्रकाश परित क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बाबा सज्जाक आमी देखीन तुझ्या संपियो आम पसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोवचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजक सा पाद्री पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें ताचे विनंतीन कितें आमी अत्रेगून मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणान एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा दी तशा तान सदां महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा दी तशा तान सदां सर्वदा आमीन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा दी तशा तान सदां सर्वदा आमीन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सदां आनी तुमकां मेळटलें बुडया आनी तुमकां उक्तें जातलें हाबळे हांव बुडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर आमच्या बापा सारकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरका जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपेन बरयले सम तुजे संगता श्रेया भितर सुदैव आनी सदैव पॉल जगुसचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमो खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमीन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा दी तशा तान सदां सर्वदा आमीन जेजूच्या पवित्र काळजा तुज्या रावण पात येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत्य सांग तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो भाग तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजें नवी मागता तें म्हाका फावो कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरका जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपेन बरयले सम तुजे संगता श्रेया भितर सुदैव आनी सदैव पॉल जगुसचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमो खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमीन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा दी तशा तान सदां सर्वदा आमीन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजें रावण पात येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत्य सांग तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण तुजी मुद्रणां आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो म्हाका आसा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपेन बरयले सम तुजे संगता श्रेया भितर सुदैव आनी सदैव पॉल जगुसचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमो खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमीन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा दी तशा तान सदां सर्वदा आमीन जेजूच्या पवित्र काळजा तुज्या रावण पात येता हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्ट केल्यान थंय दया दाखय नासतना रावचें तुका साद आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजे काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मुरयेच्या दुखेस्तांनी दुलोबी काळजा मरिपाक आमी तुज्या लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमान मरणीये माय तुमच्या जिवा मृष्ण भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेचेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणाक दिसता आस्का दुस्का सून आमी तुका अर्ज करता
तर तनुचे शिकाय त्या तुझ्या काकुळतीचे दोळे आमचेर परती आणि या प्रतीच्या उपरांत तुझे गुस्सेन सदैव पळ जेजू आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आमकां सांज जुजे जेजूच्या पोसक्या बापा आम्हा पासत विनंती कर सान पियो आम्हा पासत विनंती कर सान पियो देवाच्या मगान पेटलेल्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो आवय बापाय कालतो जावन जियेल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो कष्टान वरां तिरसन सांबाळलेल्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो फ्रांसीस आसीसच्या पाटलावदारा आम्हा पासत विनंती कर साम पियो कापजन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पासत विनंती कर साम पियो सुम्याच्या पाशावांच्या गायांनी नेटलयलेल्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो युकरिस्ता थंय भक्तीन भरलेल्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो कुमसरीच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकुळत दाखयल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा पासत विनंती साम कर पियो मागण्यान तिरसन सांबाळलेल्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो आत्म्याचे बाचवे खातीर वावुरलेल्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आम्हा पासत विनंती कर साम पियो गरजेवंतांक तक्षना पावच्या आम्हा पासत विनंती कर साम पियो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरवशा आम्हा पासत विनंती कर साम पियो आमा समेस्तांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर साम पियो आमा बसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पाव जाऊचे खातीर प्रार्थूया ये देवा तुझ्या सेवका साम पियो समर्पित जिनिय कापवणे दिवन विविध कृपे दिनांनी भरलोय आणि भाग्यवंत फ्रांसीस आसीसच्या शेतान क्रिस्त असो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासनेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियो आमकां तुज्या कृपे ध्यानांनी भर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामोळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया दाखोव आमेन सर्वेस्पर तुमी साम पियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन जीवन जाल्या क्रिस्ताची कृपे सासनिक जिवीत आमकां जोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सर मिसां भेटयल्ल्या खातीर तशेंच सर आमच्या बेनिफॅक्टर्सा पासत आनी हिता चिंतका पासत आमी मागता देवादीन मायकल डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात मागदलेन डी सिल्वा देवादीन अँटोनी मुल्लर हाच्या आत्म्या मीस भेटयतात तेरेजिया नोरोन्ना देवादीन सुबीन पिरेराच्या आत्म्याक मीस दितात निचेल पिरेरा देवाण केल्ल्या स्वरूपकारा खातीर सांपाद्री पियोच्या मानाक अर्गामीस भेटयतात मॅक्सिम डिसोजा देवाण केल्ल्या स्वरूपकारा खातीर आपलो 50 वर्सांचो बर्थडे आचरण करच्या रेश्मा मोली प्रेरा देवादीन दुलसीन जॉन डिसोजाच्या आत्म्या मीस भेटयतात लिशान आनी लिहान डिसोजा
सांत आंतोनीच्या मानाकर गामीस भेटयतात लाविना रेबेल्लो. सांत पियोच्या मानाकर गामीस भेटयतात विन्ने मोनीस. सांत आंतोनीच्या मानाक अर्गामीस भेटयतात पावलेन मोंतेरो. कुटुंबान देवादीन जल्ल्यांच्या आत्म्या मीस भेटयतात फ्लेबी फर्नांडीस. देवादीन वलेरियन लोबोच्या आत्म्या मीस भेटयतात सिल्वी लोबो. आपलो बर्थडे सेलिब्रेशन करच्याक राहुल बास्टोसो ताच्या अर्गामीस भेटयतात ग्रेटा बास्टो. देवादीन कामिल आनी मार्सेलिन सिक्वेरा. देवादीन लुसिया आनी बेंजामिन सिक्वेरा. जुलियाना आनी जेन डिसोजा हांच्या आत्म्या मीस भेटयतात डॉल्पी सिक्वेरा. आपल्या खासगी इराद्या खातीर मीस भेटयतात जसिंता मिनेजस. देवादीन अँटोनी आनी मेरी डिसोजा आनी पुलकत्रींतल्या आत्म्या मीस भेटयतात वाल्टर डिसोजा. देवादीन लुईस आनी जुलियाना वेगसाच्या आत्म्या मीस भेटयतात दुल्सिन मोंतेरो. बऱ्या भलायके खातीर मीस भेटयतात ज्योती रोझारियो. देवादीन खॅरी कुटिनाच्या आत्म्या मीस भेटयतात मॉली कुटिना. देवादीन सिस्टर रोजाच्या आत्म्या मीस भेटयतात मारी श्लोबो. आपल्या खासगी इराद्या खातीर मीस भेटयतात लोबो कुटाम. देवादीन लिगोरी बेनेडिक्टा मिनेजसच्या आत्म्या मीस भेटयतात एमिल्डा पिंटो आनी कुटाम. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो येवकोड तुमचे सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज वचपानी आमकां आयकूंक मेळटा देवा कडेन निरंतरी मागचें. आनी मागचें जावन आसा आमी देवा कडेन बोबो मारच्यो. आनी आमी मारिल्ल्यो त्यो बोबो देवाक आयकता आनी तो देव आमकां दिता. त्या देखून आमी मागिल्लें खंडी जावन मेळटा म्हणलो तो बरवसो आनी बाबार्थ आमचो दवरून ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना भाव भयणीनो, ह्या पवित्र गूट फावो ते परी संभ्रमूंक आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो कुण्या उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळतो करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकुळत सौम्या काकुळत क्रिस्ता प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या सेवकांक पाव आनी तुका उलो मारतल्यांक सदां काळ तुज्या उदार देण्यानी भर. तूं तांचो रचणार आनी सांबाळणार म्हूण तीं वडवीक बगतात देखून तुवें रचल्यांक नवीं कर आनी नवीं केल्लेल्यांक सांबाळ. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या येवकोटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. तो वेळ येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पर, हांव इस्रायेलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तलवारीन मरण आसता उरलेल्या लोकांक अरण्यान बोगसाणें मेळ्ळां. इस्रायल आपल्या विशेवाच्या जाग्यार वता. पयस तावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयतां. इस्रायलाचे अंकवारी, हांव तुका परतून बांदतलो आनी तुजें पुनर्निर्माण जातलें. परतून तूं श्रंगारीत जातली
आनी तुजीं घुमटां घेवन उत्सव चलयतल्या सोवे नासूंक भायर सरतली. समारियाच्या दोंगराचेर तूं परतून दाकामोळे लायतात तीं तांचीं फळां खावंक पावतलीं. वय येतलो एक दीस आनी त्या दिसा पार्यागार एफ्राइमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठा, सियोनार सोडून वसोया, सर्वेस्परा आमच्या देवा सरशी वसोया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा, परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेस्परान आपले परजेची, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जनांगनो सर्वेस्पराचे उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी ते परगट करा. इस्रायलाक दुस्पटायलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिणाक सांबाळता तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या हिणाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताच्या प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बाचाव केलो. ती सगळी येतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातली. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायभोन कुशाल बरी जातले. तांचे रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो. तांणी आपली कंदूक सांडून आनंद भरीत जायशें तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिणाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. जसो गवळी आपल्या हिणाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. आमचे मोदे उठला, देव आपले
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या आत्म्या सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू गेनेझारेतांतलो भायर सरन तीर आनी सिदोनाच्या प्रांत्याक गेलो. तेदवां त्या गांवांतली एकली खाणागारन स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर, म्हजी धूव जेवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के धाडून सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुन्यांक दिवचो समान न्हय. ती म्हणाली, ते नीज धनिया. तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, वर्तो तुजो भवडत तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी त्याच घडये तिची धूव बरी जाली. सोम्याचें शुभ वर्तामान. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सबार पोवटी आमी ग्रोट्ट्या लागीं जावंक पुरो ह्या आमकां कोण मोगाचे सांत सांतिनी आसात तांच्या पांया मुळा वचून मागची आमची संवय आनी तो आमचो भावार्थ. हें आदीं तावन आमच्या पुर्वजांनी तावनूच आमकां तें शिकयलां. मोरये लागीं माग, सांत आंतोनी लागीं माग, पाद्रे पियो लागीं माग, सांत लोरेसा कडेन माग, अशें हर एका सांता कडेन मागोवंक आमकां तांणी शिकयलां आनी आमी तें मागून आसां. प्रत्येक जावन वाती पेटयता आमी, मेळिल्ल्या उपकाराकी आमी वाती पेटयता. हे आमकां कितें उपकार जावंक आसा त्या खातीर आमी वाती पेटयता. आनी वाती पेटोवंक सडाव जावन भुरग्यांनी वाती पेटोवच्यो केदाळां परीक्षा लागीं येताना मात्र मोरये ह्या खंयच्याय सांता कडेन पाद्री पियो जावंक पुरो हांगा येतात आनी वाती पेटयतात आनी मागतात, आमकां बरें जावं दी, बरें शिकयल्लें आमच्या मतीक येवं दी आनी आमी बरें करून बरें या म्हणून. हें सर बरेंच. आनी उपरांत आमी सक्रामेंता मुखार येता, येवकरिस्तांत आमी भाग घेता आनी आमी म्हणटा थोडे पटें, सायबीन माये आनी जेजून म्हजें मागणें आयकलां, जावं तुमकां अर्ग आनी होगळाप. आनी उपरांत तांकां कळटा आमकां, देवा तूं म्हजी बोब आयकता, म्हाका कांय दुबाव ना. म्हजी बोब तुका आयकता म्हणल्यात कांयच म्हाका दुबाव ना, म्हाका भावार्थ आसा, हांवें मागलें तूं दिताय म्हाका म्हणून. आनी मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या बोबे विशयंत पोरन्या तेस्तामेंतांत पवित्र पुस्तकांत विविध संदर्भांनी विविध जनांनी बोबो मारल्यात आनी त्यो सर बोबो देवान आयकल्यात. प्रत्येक जावन अब्रामाच्या काळार सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक बाचावे खातीर ताणें बोब मारली. देवान म्हळें, वो सगळो तुमचो गांवच हांव नाश करता म्हणून. देखून अब्राम देवा कडेन म्हणालो, 50 लोक आसल्यार नाश करताय गी, बरो लोक आसल्यार ना करिना म्हणालो. मागीर उणें 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 जावन आयलो. कशें आमी तारले ह्या बांगडे घेता आसतना पळय, ताणें चड मोल सांगल्यार इल्लें उणें दी, इल्लें उणें कर, नाल्यार 4 चड घाल म्हणून आमी तांचे कडेन मागता. तशेंच अब्राम आनी देवा कडेन मागलें आनी देवान मागणें आयकलें. उपरांत मोइजे आपल्या परजे खातीर तोणें मागलें देवा लागीं, कित्याक मोइजेक देवान लिडर म्हणून काण गेल्लो आनी ताणें त्या लोकांक तांच्या सांगाता वेता आसतना तांकां भूक लागली, खावंक नातिल्लें, उदक नातिल्लें पियोवंक. आनी मोइजे देवा लागीं पुरपुरता, तुवें म्हाका दिलां, आतां वो लोक म्हाका लगड काडटा म्हणून. आनी देवान म्हळें, तुज्या हातांत आशिल्ली बेतकाटी मार त्या फातराक आनी तुका उदक मेळटलें. आनी तुमी वयर पळया, त्या रुखांक मांडना म्हणलें खाण आसा, ते रूख हालया आनी खाया म्हणून. तशेंच हन्नान आपल्या उतरप्रायर सर्वेस्परा लागीं भुरग्यांच्या ध्याना खातीर मागलें
आनी तिका भुरग्यांचें देणें फावो केलें. येदो व्हडलो सलमांव राय ताणें आपल्या पुर्जे खातीर आपल्या सिंहासार बसोवन आपल्या पुर्जेची जतन करच्या खातीर देवा लागीं मागलें. ताणें एकच म्हाका जन्वाय दी देवा म्हणून, आनी देवान ताका जन्वाय दिल्ली. जेजूच्या काळार आमी पळयता 10 जाण खोडकार आनी कुर्ड्या बार्तिमेवान मारिल्ली बोब जेजून ती आयकली आनी हांगा ताका बरें केलें. तांकां तें बरें जावन जेजूक अर्गां दिवंक ते गेले आनी तशें देवाची स्तुती तांणी केली. मार्ता आनी मरिये तांच्या सुमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव आज मरतो नातुल्लो. आनी जेजून ताका थंयसर लाजराक उठयल्लें कळीत आसा आमकां. सुवार्थेंत बायल्या काना गार्न स्त्रियेन धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणून मारिल्ली बोब ताच्या सुमेस्त कश्टांत आशिल्ल्यांक एक बरवशाचें किर्ण जावंक पावलें. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी जाल्यार तशेंच आमच्या विविध संदर्भार जावंक पुरो पिडा शिडा आनी कसलें आमकां येता आसतना आमी सुम्या मुखार आमची बोब पावोवन दी म्हणून म्हणटा हांव. आमी जावंक पुरो सैरीक मेळनासतना बोबो घालचीं आसात, भुरग्यांचें देणें फावो जायनासतना बोबो घालचीं आसात, काम नासतना आशिल्लीं बेकार आशिल्ल्यांक बोबो घालचीं आसात, सारकें एक रावंक बिडार नातिल्लीं बोबो घालचीं आसात, बरें शिकप नासतना आशिल्लीं आसात तीं बोबो घालतात देवा लागीं. शिकोवंक संदर्भ नासतना आसचीं जायतीं देवा लागीं बोबो घालतात. कुटुंबान समाधान नासतिल्लीं बोबो घालतात. आमाल पियोवने आशिल्लीं थंयसर बोबो मारतात. मारेकार पिड्या खातीर बरें जावच्या खातीर देवा लागीं बोबो घालतात. शेजारच्या खातीर ह्या कठीण दुबळीकाय आशिल्लीं हरियकी ह्या विशयाचेर देवाक बोबो घालतात आनी तांची बोब देवाच्या पांयां तळी आसता आनी देव खंडीत जावन आयकता. देव आमचो केप्पा न्हय, देव आमचो कुर्डो न्हय, बगार ताका दिसता आनी ताका आयकता. आयकल्लें तो हरियकी आमकां दिता. त्या देखून ह्या सर्वांची बोब देवाक पावता आनी बोबेक तो खरेंच तो खाण दिता आनी तें वर्त्या रितीन तो फावो करता. त्या देखून आमी सदांच मागया, सोमया म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी म्हणून. हेंच जावं दी आमचें मागणें आमी मागता आसतना. सोमया म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी आनी कितें हांवें मागलां तें म्हाका तूं फावो कर म्हणून. आमेन. भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें बलिदान सरपदेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे भव्य सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावनी देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां वपललें दान जावंक निर्मे क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवय असो, आणि तुमच्या आत्म्या सवय असो. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचलें, ताच्याच वरवीं तुज्या सिम्मेर नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैंब परत्यान दिलें. देखून सगळी रचना आनंदान तुजी सेवा करता. ऋतुमेर तुका वाखणटा तारण मेळलेली तुजी पर्जा. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्तांची सभा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदां काळ संतोशान तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 गडबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. होसाना उच्च सर्गी, होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा करस तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दोवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो परदीन जालो तेदना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली. म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त आनी सबारां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावड तसो गुटू. Sunya आमी होवुंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेता. तितले पावटी तूं परत येस, तुझे मरण परगडता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सरवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. असें लिओ आमच्या भाग्यवन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत तिका संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उडास कर. आनी तुज्या काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता.
अशें भाग्यवंत ओंकार मरये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिसो पोती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान, भाग्यवंत पाद्री पियो, सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा, त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या येवकोटान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान तिरकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुनसू तिका योग कोटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां सर्वांके आपोवणें मेळ्ळां. आमी जावन आसा भागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतार मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
वाटाव तुवें उदक पियेम दिले मानवाचे ते काण तुवें खावंक दिले हजार हजार लोकांक उंड्या मासलेन वाटले येसो मिया आमच्या धन्या ये जेजू मोगळा ये जेजू दयाळा ये कुर्बे सागोरा धन्या बागे वोंदा ये जेजू मोगळा ये जेजू दयाळा ये कुर्बे सागोरा धन्या बागे वोंदा प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गींच्या ध्यानाने नोवी करताय तांचे सांगता तुजो आदार सदांच आसो आनी तांकां तूं निरंतरी सांबाळताय ती ससनाच्या तारणाक पुर्ती जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसो. सर पददार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वसोन्यात तुमच्या जिवितांत सोम्याक महिमा दियात. देवाचे उपकार. सोम्याच्या नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गानी संसार सोम्या दयनायक म्हजे मागणे आणि ऐक भाव तुझेशी पावोनी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगळा बापा आमचेर तुवें सांपे पाद्री पियोच्या विनवण्यान वतल्या सर कुरपे देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तावन उपजतात आनी मनशांक दादोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी गठाय आनी पोशण मेळो. हें स्विकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतली सर पिडा शिडा गूण जावं. हे मागणें आमी भोवतीर भावार्थान सांपाद्री पियोच्या विनवणेन मागता हांव क्रिस्ता सोम्या जेजूचे नावी. आमेन. पाद्रे पियो बाबा आयल्या तुझे लागी मागच्याक तुझी मजत आमच्या सर्गजानी. पाद्रे पियो बाबा आयल्या तुझे लागी मागच्याक तुझी मजत आमच्या सर्गजानी. आनंद बरी सांगता पाद्री पियो बाबा तुमके आमच्या तुये उलो माच्या वेळा. आनंद बरी सांगता पाद्री पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो माच्या वेळा. सादी जिणी तुझी जेजू ती मानवाली पांचटाय जेजून ताची तुझ्या कुडीर कंसले. सादी जिणी तुझी जेजू ती मानवाली पांचटाय जेजून ताची तुझ्या कुडीर कंसले. आनंद बरी सांगता पाद्री पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो माच्या वेळा. आनंद बरी सांगता पाद्री पियो बापा तुमके आमच्या तुये उलो माच्या वेळा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद
देव आमकां सांग पाद्र पियो आमा पासून विनंती कर बगेन पुसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.